स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांच्यो 2 मागणी आसात. तांच्या भुरग्यांक सरकारान काम दिवचें आनी ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांचें वय जालां तांचें वन टायम सेटलमेंट करचें. तशेंच स्वातंत्र्य सैनिकांचे पोस्ट काडून हेरांक दिल्ले आसा त्या घोटाळ्याचेरूय सरकारान कारवाय करची. मुखेलमंत्र्यान ह्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाचें उतर दिलां तें आमी गृहीत धरता. मात फक्त आश्वासनांनी पोट भरपाचें ना. सरकारान प्रॅक्टिकल ह्यो गजाली करच्यो म्हूण मागणी शिवाजी शेट हांणी केल्या. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. आसा एक घाटक्यांचे सरकार हांगा एक एफिडेविट कोणी दिले आसात. आपण हांगा 15 वर्सां रावता म्हणून त्या एफिडेविटाचे मामलेदार कलेक्टर तांकां रेजिडन्स सर्टिफिकेट दिता. एका जबाबदार कोण? एका जबाबदार रेव्हेन्यू आणि होम डिपार्टमेंट. फ्रीडम फायटराचे जे जॉबूय आसा ते पळयलां आमी. हे मोठे करप्शन आज गोंयांत चल्लेलें उगड हे लूटमार ही गोंयांत चल्लेली आसा ती बंद जावपाक जाय. तेच्या खातीर आमी सगळ्यांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा. आनी आज जे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांनी जे धाडस करून सगळ्या गोंयभर जी क्रांती केली ही क्रांती अशीच चालू दवरपाक जाय जो पर्यंत न्याय मेळना. आज फाल्यां सकाळी तुमचे कामूय जातले पूण तमाम गोंयचे जे प्रश्न आसा त्या प्रश्ना खातीरूय आमी अशेंच उबे रावंक जाय. आपल्या गांवांत जर असो अन्याय जाता जाल्यार प्रत्येक बायल आज सगळी भुरगीं हांगा उबी आसा बायलांक उलो मारता. आमी काय करूंक शकना अशें जावचें ना. आज आमकां पॉलिटिकल लिडर जावपाची आमच्या कडेन ताकद आसा. पण सरपंच आज आमी मिनिस्टर जावंक शकता. फाल्यां सीएमूय गोंयची बायल जावंक शकतली. तेच्या खातीर आज बायलांनी आमी सगळें हें हातान घेवपाची गरज आसा आनी हे अन्याय विरुद्ध लढपाची आमची ताकद दाखोवपाची आज प्रयत्न करपा खातीर आमी उबे रावपाक जाय. नोकरी दितले ही बरी गजाल आनी खुशयेची गजाल अशें आमी जर तेंच्यांनी म्हटलात जाल्यार आमी गृहीत धरता. पण आमकां कितें आसा अशी आश्वासनां पयलीं दिल्ली आसा. अश्युरन्स जे आसा अशें पयलीं खूब फावटी दिलां. पण आमी म्हणटा की जी आश्वासनां दिल्यात ताजेर इन प्रॅक्टिकल काम जावचें आनी प्रॅक्टिकल ताजेर डिसिजन जावन ताजे फायली फुडें सरच्यो. आनी जे आमची 2च डिमांड आसा. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यां खातीर जॉब जे आसा ते आनी दुसरे जे आसा जांचें वय जालां 55, 58, 60 पावले तांचे वन टायम सेटलमेंट करात. कारण नंबर जो आंकडो आसा तो सरकाराकूय खबर ना अशें दिसता. आमची पोस्ट CFFचे पोस्ट आसा ते जनरल कॅटेगरीक दिल्ले आसा. भितरल्यान दिल्ले आसा. आयज न्हू तर गेले 8 वर्सां अशें दिल्ले आसा. आनी ती त्या कारणान जायती स्वातंत्र्य सैनिकांची भुरगीं बेरोजगार उरली आनी ते पोस्ट जे आसा ते दुसऱ्यांक दिल्ले गेले. मागता तांचेरूय एक्शन जावचें. GPSC जे डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी घोटाळो केल्लो आसा. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक दिवपाची सोडून जनरल कॅटेगरी दिल्ले आसा. अशा तरेन जो घोटाळो जाला स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचे पोस्ट काडून जे दुसऱ्याक दिल्ले आसा ताजेर तांच्यांनी एक्शन घेवचें. आयज जशें तुमी सांगले मिडियान आमकां कळयलें की मुखेलमंत्र्यान म्हटलां की जॉब दितले. आमकां जॉब दितले गोश्ट बरी आसा खुशयेची गजाल. पण ताजेर क्रिया करात. ताजेर प्रॅक्टिकल एक्शन जावनी. पण एश्युरन्सा नाका. एश्युरन्स आमी कितलीच वर्सां पळयतूच आयले आतां 10-15 प्रत्येक जसो 19 डिसेंबर लागीं येयलो आश्वासन जशें 18 जून लागीं येयलें आश्वासनांनी पोट भरपाचें ना. आमची भुरगीं बेरोजगार वय जालें लागीं पावले 55-56 क्रॉस जाले. एक्शन जावनी. आमी म्हणटा सरकाराक आमी म्हणटा माननीय मुखेलमंत्र्याक ही जे डिपार्टमेंट आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा चीफ सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट त्या डिपार्टमेंटांनी फायली फुडें वचोनी. त्या डिपार्टमेंटांनी फायली सर्क्युलेटूच जायना. आमी वचोन सुद्दां मेळ्ळे गेले त्या शुक्रारा मेळ्ळे अंडर सेक्रेटरीक मेळ्ळे होम डिपार्टमेंटान ताजी उतरां आसा आमी धाडल्या. असली उतरां मेळोन कामां जायनात. कितें ते फॉर्म वचपाक जाय आनी ताजेर एक्शन जावपाक जाय आनी ताज्या नंतर ती फायल फुडें सरपाक जाय.